लोकशाही रे बाबा लोकशाही केव्हा लोकशाही जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय केव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही झाले बरे हांवें सांगलेलेच फुडल्या 5 वर्सां उपरांत पर्रीकर राजकारणांतून रिटायरमेंट जावचो ना म्हणून खरें जालें मरे. अरे बाबा तू ते पेपरार आयल्या त्यो गजाली वाचता आनी आमकां सांगता. आमी कितें पेपरार येता ते खरें म्हणून सांगता. दत्तू अप्पा तुका राजकारणांतले चड गिन्यान आसात. आमच्या परस तुवें चड पावसाळे पळयल्ले आसात. भाऊसाहेब बांदोडकार ते पर्रीकर पर्यंत तुम्ही सगळ्यांचे राजकारण पळयल्ले आसा. तू सांग पळय आतां पर्रीकर कितें करतलो ते. अरे यतीन तुका हांव मरे एक सांगता हे राज्यकारणी आनी राज्यकर्ते पळय आसा तांच्यांनी मरे घोशणा कितल्योय केल्यो न्हू ते त्या प्रमाणे वागता पळय अशें धरू नाका तूं. पण पर्रीकर तसो राजकारणी न्हय. जें तो उलयता तें करून दाखयता. श्याम तू म्हणटा ते खरें. एक मात आयज जरी तर दिगंबर बी सीएम आसलो जाल्यार सगळी वाट लागपाची. आयज पळय मायनींग बंद जाल्लें आसा. गव्हर्मेंटाक जाय तसो सरकाराक जाय तशी इन्कम येना तरी पण पर्रीकराच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो चालूच आसा. हे तुजें सारकें. एक सांगू पर्रीकारा कडेन मरे शिस्तबद्ध प्लॅनिंग आसा पळय. कितें थरयलें ते लायनीन वचपाची ताचे कडेन मरे कुवत आसा. पण दत्तू अप्पा पर्रीकर आपलो कार्यकाळ सोंपल्या नंतर रिटायर जातलो काय ना. जावचो ना. ही गजाल मरे आमच्या घरकान्नी फाटीं सांगिल्ली जेन्ना पर्रीकरान पळय डिक्लेअर केल्लें की आपूण फुडलें इलेक्शन लढचो ना म्हणून तेन्ना. बरी हुशार मर तर तुजी घरकान. हा कितें करता ती. हाऊसवायफ. हय आता हाऊसवायफ पण हाची घरकान बार्देसांतले फामाद सरपंचाची भिकूची धूव. अशें 22 वर्सां हाच्या मांवान सरपंच पद भुसयल्लें आहा. अरे वा म्हणजे गडगंज पॉलिटिकल बॅकग्राऊंडांतलो मरता हो. आनी तरी आसतना म्हाका दिसता पर्रीकर बाबान हातूंतल्यान रिटायरमेंट घेवप ना. अरे आता ती पर्रीकारान आपली जनसंपर्क यात्रा पळय सुरू केल्या हय. ते पयर केन्ना तरी तो मरे पणजेन भाशण करतना हांवें आयकलेलें. ताणें कितें सांगलां जर आपूण राजकारणांतल्यान भायर सरात न्हू जाल्यार थोड्या ह्या काँग्रेसवाल्यांक चान्स पडटलो म्हणून आपूण 5 वर्सां उपरांत देखीत राजकारणांत रावतलो आनी ह्या भ्रश्ट काँग्रेसवाल्यांक मरे कितें तें दाखयतलो भितर सुद्दां उडयतलो अशें जाहीर केलां ताणें. म्हणजे क्लियर तर पर्रीकर इज देअर फॉर गोवन्स. हे वाच बरे लोकांचं भलं हेच आपला अजेंडा अशें तो म्हणटा. भ्रश्ट काँग्रेसवाल्यांक बंदखणीक उडोवपाक आपणाक कृष्ण प्रतिज्ञा मोडची पडल्या जाता अशें ताणें म्हटलां. फाटीं ताणें आपूण फुडलीं 5 वर्सां इलेक्शन लडोवचो ना अशें जाहीर केल्लें. तेन्ना म्हाका खरेंच पिकासांव जाल्लें. अरे असले लिडर जाय आमकां. बरोबर. अरे आता फाटल्या 9 म्हयन्यांक आपूण कितें काम केलां पळय तें सांगपाक मरतो गांवांनी भोंवता. आता बीजेपी परत जनसंपर्क अभियान घेवन गांवांनी भोवंक लागल्यात. फाटले परिवर्तन यात्रे वेळार तेणें सांगिल्लें आपलो सरकार जर सत्तेर आयलो जाल्यार गांवांत येतलो म्हणून. फाटले फावट तो आमगेर आयलो जाणा. अरे तुमी जाणा मरे पर्रीकर बाबान खंयची स्कीम डिक्लेअर करप म्हणजे ती गॅरंटेड. कशी रे बाबा. मांद्रे मतदारसंघात खंय एका शेटीन एका बायलेक लाडली लक्ष्मी हे स्किमीचेर भरवसाचेर 1 लाख रुपयाचे भांगर अशेंच दिलें. पयलींच दिलें. पयलींच दिलें. म्हणजे ताजो पर्रीकराचेर बरोच विश्वास आहा तर. जाल्लेच आसा त्या कारण ताणें दिलें. पर्रीकरान स्कीम डिक्लेअर करप म्हणजे शुअर शॉट. अरे ते सोडून दी. फाटीं तुमी जाणा मरे दिल्लीक सामुहीक बलात्कार जाल्लो त्या विशयाचेर सगळे भारतभर बोवाळ दंगल स्ट्रायक मोर्चा निषेध
उपरांत त्योच घडणुको आता गोंयान जाल्या, आमच्या बालगांवांनी लागीं पावल्यात, आमच्या हुमऱ्याचेर लागीं पावल्यात. कितें चल्लां म्हाका कांयच कळना. मनशाच्यो कसल्यो कसल्यो विकृती आसात त्यो सांगू शकना. आता ते 7 वर्साच्या चलयेचेर एका मरे आमी समाजूच जापसालदार आसा. समाज जापसालदार आसा आनी कोण जापसालदार आसा अशें उलोवन मरे जायना. हाजेर ताचेर दुखलाप नासता. आमी स्वता सादूर आसूंक जाय दरेकान. राव रे दत्तू आप्पा, त्या इश्कोलाचेर दोन्ही गेटीचेर CRPF जवान असलेले, तरी आसतना तो मनीस भितर सरलो कसो? अरे त्या स्कुलाच्या कंपाऊंडाक मरे आनी एक ल्हानशी गेट आसा खंय कळ्ळें, आनी ती गेट त्या दिसा उक्ती उरिल्ली. गेटीचेर कोण जवान नासता. म्हणटकूच हो मनीस थंय भितर सरलो गेटींतल्यान आनी ताका एक टिचरीन पयलो भितर सरतना. अशें तूं भितर कित्याक सरला काय ताका विचारलें आनी हेड मिस्टरी कडेन आलो. बरें. हेड मिस्टरीन ताका तापयलो, तूं हांगा कितें करता काय म्हणून चलूंक लाग, आनी ताका धाडलो. पूण तो भायर सरला वो ना ही मरे तेंच्यांनी खात्री करून घेतली ना. त्या मनशान हो चान्स घेतलो, तांचे नेग्लिजन्स पयले आनी लो वचून टॉयलेटीन रिपून रावलो. आनी ते चली पळय आयले तेन्ना मरे शी, आयकून सारको आंगार कांटो आयलो. असल्या मनशाक सोमतोच सुवार चडोवपाक जाय. जाणाय मरे, इतले आसून सुद्धा ते टिचरीन त्या चलयेक नाणयले आनी ताचे खंय कपडे दिले. असल्या वेळार कितें करचें हाच्या परस कितें करचें न्हय हें कळपा जाय मनशाक. अरे मनीस आनी समाज जितली उदरगत करपाक लागला पळय तितल्यो मरे विकृती वाडपाक लागल्या अशें दिसता. हें खरें दत्तू आप्पा. प्रत्येक जण आपूण आणि आपले फॅमिली ह्या विचारांनी जगतात. तिट्यार मांडार रस्त्यार बसून गजाली करतात. इतकेंच कितें जाता? हें खरें. आपल्या शेजाराक कोण रावता हें खबर नासता. मुखावयल्या फ्लॅटार कोण रावता हें पण खबर नासता बऱ्याच जाणांक. पोरू मरे, पणजेच्या एका स्कुलान एका चलयेचेर ताच्या टिचरान ताचेर बलात्कार केलो. उपरांत ते चेडवान स्वताक लासून ते मेले. ह्या प्रकरणान मरे सध्याच्या वास्को पळय जालां थंय मरे मॅनेजमेंटाचे खुबशे चुकले. आतां तेंच्यांनी लोकांक दाखोवंक आनी सरकाराक दाखोवंक मरे त्या हेड मिस्टरीक सस्पेंड केल्या. पळया फुडें कितें जाता तें. पूण त्या भुरग्याचें कितें रे? असली प्रकरणां गोंयांत जायती घडपाक लागल्यात. भायल्या राज्यांतले लोक गोंयांत येवन भरल्यात आणि तेच गोंयांनी भरल्यात. अरे भायलो भितरलो हांगाचो थंयचो अशें करून उलोव नाका रे. गुन्यांवकार तो गुन्यांवकार, भितरलो आनी भायलो कसलो. सारकें असले कितें जालें की आमचे प्रशासन जागे जाता. CCTV लावात, CCTV लायात, सेक्युरिटी दवरात अशें प्रशासन मागीर सांगता. प्रश्न मरे फक्त शाळेच्या विद्यार्थ्यांचो ना कळ्ळें. आतां आमी मरे एकामेका कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलूंक लागल्या. तूं म्हाजेर तुका काडटालो, हांव ताजेर काडटा, तो हाजेर काडटा, तो आनी कोणाचेर काडटा. हे आमी मरे एकामेकाक पळोवपाचो आतां मरे दृश्टिकोन बदलला. पयर मरे फेसबुकार एका चेडवान मारिल्लें हांवें वाचलां कळ्ळें तुका. ताणें कितें म्हणलें, ए वुमन कूड रीड मायंड ऑफ एवरी मॅन, एवरी सेकंड मॅन कूड बी स्लॅप्ड. म्हणजे कितें, कळ्ळें. जर प्रत्येक बायलेक जर आपल्या फुडल्यान हो दादलो आसा त्याची जर मनोवृत्ती कळयली न्हू जाल्यार तिका कळपाचें हो आपल्याक लैंगीक दृश्टीन पळयता काय म्हणून आनी सोमतें ठोव करून मारपाचें अशें आतां लोक मरे फेसबुकार घालूंक लागले. हे गणीक मरे प्रत्येकान स्वताचो आणि सामाजिक बांदवळीचो न्याय घेवपाची गरज आसा. ह्या प्रकरणाचे वास्कोकार बरेच चाळावल्ले आसा. परिस्थिती हाताभायर वचच्या पयलीं सरकारान आनी समाजान हेचेर बेगीनूच उपाय काडपा जाय. हे उलोवपाक मरे खूब सोंपें कळ्ळें, पूण तें करून दाखोवंक जाय. आतां लोक रस्त्यार भोंवतात, मोर्चा काडटात, निशेध करतात, कांय जायना आनी सगळ्यांक असो करपाक मरे वेळ ना. प्रत्येकान मरे सादूर रावून मरे प्रत्येक असल्यो गजाली कश्यो घडच्यो ना हाजे बद्दल जतनाय घेवंक जाय. अरे जाणा मरे, कायद्याचो आणि पुलिसांचो ह्या गुन्यांवकारांक भंयच उरलेलो ना. आपूण कितेंय केल्यार आपूण सुट्टलो असो प्रत्येकाचो समज जाल्लो आसा. समज कितें हें खरें. कितक्या खर प्रकरणांतलो गुन्यांवकारी सहज सुट्टा मरे आनी मागीर कायद्याचो विश्वास उरतलो कसो. भ्रष्टाचाराची प्रकरणां घ्यात. पयशेकार पयशे करून गेले, घरादारां भरून गेली, तरी समाजान ते प्रतिष्ठीत म्हणून वावरतात. बरें तें सोडून दी. पाकिस्तानाची खबर आसल्या मरे आयकना हय, हय, कितें, हय. सर्वोच्च न्यायालयान मरे थंयच्या प्रधानमंत्र्याक भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक कर म्हणून सांगली. आब्बा अरे पाकिस्तान म्हणटात हो देश खंयचे दिशेन वयता तो तांकांच खबर ना. खरें म्हटल्यार पाकिस्तानाक बूथ शिकोवपाक जाय. जम्मू काश्मीराक झुंज बंदी आसा तरी आसतना फायरींग चालूच आसा. आमच्या 2 जवानांक तेंच्यांनी मारले. अरे एकल्याची तर त्याने तकलीच कापून व्हेली खंय. अरे सारखे क्रूर रे मनीस, सारखे क्रूर मनीस ना मरे.
कितें हें नाका जाल्लें एके वटेन मरे शांतीकायेच्यो गजाली करप आनी दुसरे वटेन हल्ले करप कितें आमच्या देशाचे धोरण कडक आसपाक जाय प्रत्येक फावट मिळमीट धोरण सगळे सोसून घेतात अरे हे तुका आनी म्हाका आमकां सामान्य मनशाक दिसता राज्यकर्त्यांक आनी राजकारण्यांक अशें कांय दिसना कळ्ळें मरे म्हाका दिसता आमच्या देशाक आयज क्रांतीची गरज आसा गरज आसा, बरोबर. आनी तेची सुरवात गोंयच्यानूच जावपाक जाय श्याम हे मरे उलोवप एकदम सोंपें सोंपें. अरे बाबा क्रांती बिंती म्हणटा ते उलोवप बरें आसा पूण मरे त्या खातीर आमी समाजान बदल हाडूंक जाय आमच्या कोशिशां पळय आहा तातूंत आमी वावरूंक जाय आनी आमचें योगदान कितें घडटलें योगदान आमी कितें दितलें पळय ताजेरसून मरे समाजान बदल जातलो तू आपा पणजे आझाद मैदानाचेर खंय मायनिंग वाठारांतले लोक धरणांक बसला खंय न्ही कायदेशीर मायनिंग सुरू जावचें म्हणून हीच मागणी घेवन ते आझाद मैदानाचे धरणांक बसलेले आहा अरे बाबानो आता हो प्रश्न मरे सरकाराच्या हातान ना आनी लोकांच्या हातानूय ना तो सुप्रीम कोर्टाच्या हातान आसा बेकायदेशीर मायनिंग करून कांय लोकांनी पयसो केलो तो खरो पण ह्याच धंद्यांचेर जे लोक आपले पोट भरता त्यांचोय प्रश्न तितलोच इतकोच म्हत्वाचो आसा महत्वाचो आसा बरोबर दत्तू आपा तुका कितें दिसता सुप्रीम कोर्ट गोंयांतल्यो मायनिंग सुरू करपाक परमिशन दितलो अरे बाबा ते म्हाज्यान आतां कशें सांगूं येता आ सुप्रीम कोर्टाच्या मानान कितें आहा तें हांव जाणा पूण एक मनीसपणाच्या नजरेन जर पळयशी न्हू जाल्यार मरे हे मायनिंगाक मरे वाट मेकळी करपाक जाय आतां कितें जालां सीईसी कमिटी पळय आसा तेंच्यांनी आपलो अहवाल अजून मेरेन सादर करूंक ना आनी सरकारान आपलो कितें पळय करूंक जाय वावर तोय पुराय करूंक ना पूण म्हाका दिसता की खंय तरी मरे मायनिंगाची वाट मेकळी करून मरे हे ल्हान धंदेकार आसा पळय तांकां खंय तरी जाग्यार हाडूंक जाय गोंय सरकारान अजून पर्यंत आपले प्रतिज्ञापत्र दिवना खंय अरे सरकारी कारभार जाणा मरे तुमी पूण मायनिंग बंद जाल्यार लोकांची परिस्थिती खूब बिकट जाल्ल्या पयशे करूंक जाय तेंचे पयशे केले पूण हे ल्हानसान जे दुकानां चलयताले गॅरेजी चलयताले पंक्चर काडटाले तेंची परिस्थिती सारकी बिकट जावन पडलेली आसा मायनिंग प्रश्नाचेर मरे जे कोण बेकायदेशीर वावर करताले जो कोण बेकायदेशीर व्यवसाय करतालो पळय तांचेर कारवाय जावंकूच जाय पूण तेच बरोबर मरे जे सामान्य लोक आसा आनी जांचो हातून कांय गुन्यांव ना तांकां मरे बरे नदरेन पळोवन तांकां मरे मेकळीक दिवंक जाय तेन्नाच न्यायालय खरो निर्णय दिता अशें म्हणूंक मेळटलें हें बरोबर हा आगो बाय कितें व्हरपाक आयलो गो बिस्कीट जाय ताका दिता बिस्कीट जाय खरें घे चल आतांची भुरगीं तुमी मो एकटी मांडार बी येवं नाका आतां गाडी बी पळय रस्त्यार हा दत्तू अप्पा हे तुमी बेस बरें सांगले भुरग्याक हा अरे बाबा आता दिसूच तशें आयल्या ल्हान भुरगीं हांगा थंय भोंवतात कळ्ळें तुका हय लोकांचेर कोणा विश्वास ना हा. आतां या मरे या तर चल लोकशाय